आज आमी हांगासर इन्स्पेक्शन दवरलेलें आसा। चवथी पयलीं आमचें हियरींग आशिल्लें डेप्युटी कलेक्टराक आनी तेणी त्या हियरिंगाक आमकां सांगलें की तुमी सगळ्यांक घेवन एक परत इन्स्पेक्शन हांगासर करा म्हणून। आज आमच्या वांगडा पोल्युशन कंट्रोल हेल्थाची मॅडम आसा, मागीर मामलेदार ऑफिसांतले आसा, अशें जेंकां पळय आमी लॅटर केल्ली पोलीस सगळे आज आमच्या वांगडा इन्स्पेक्शन आसा हांगासर। गेले एक 2-3 म्हयने पयलीं आमी इन्स्पेक्शन हांगासर केल्लें, तुमी सगळे आमच्या वांगडा आशिल्ले तेन्ना सगळ्यांक आमी हांगासर ऑर्डर दिली की हे परिसर खाली करा म्हणून। आनी काही लोकांनी पंचायतीन येवन मेळून सुद्दां आमकां सांगलें की आमी हें खाली करता म्हणून। आनी जाता कितें हांगासर नंबर घेतात की घर बांदता म्हणून, आनी तो नंबर घराक घेवन एका नंबराचेर हांगासर ते कितले कनेक्शन घेता कितें करता तें आमकां कांयच कळना। आनी आमी समज येवन विचारलें बाय बिराडां आसा जाल्यार ते आमी बिराड दवरुना म्हणटा। जेन्ना लोकांले दार पण आसा आमी भितर वचून ते पळोवंक शकना की भितर कितें करता म्हणून। आतां आज हांवें पळयलां थंय फाटल्यान खर्च सामकें हळशीक आसा, तर आमचे हेल्थाची मॅडमूय बेजार जाली सामकी पळोवपाक, कित्याक लोक हे आमचे पासून सगळें लिपोवन दवरतात। पूण आज हांवें सगळ्यांकूच सांगलें की आज म्हाजें लास्ट इन्स्पेक्शन आसतलें, कित्याक 2022 ऑगस्ट 2022 आमी निवडून आयिल्लीं आनी त्या वेळाचेर आमी स्क्रॅपाचेर आमी होल पंचायतीचे आमी 9 मेंबर आसा। म्हाका तुमकां सगळें खबर आसा की आमी कितले फावटी हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें आसा म्हणून। हेजे पयलीं आमी 7 आमी डेमोलिश केल्ले, त्या जाग्याचेर आयज परत थंय नवे उबे जाले। म्हणजे आमी गेले म्हणटा येतात त्या टायमार आमकां ते ओनराक सांगता आमी फाल्यां काडटा, 15 दिसांनी फक्त आमकां अशें एक उलकावणी दितात की आमी काडटा म्हणून। आमी हांगा आमची टीम येतलीच फ्रिक्वेंटली। आमी परत सॅनिटेशन पार्ट जो आमचो आसा आमी खंय ब्रिडींग आसा जाल्यार आमी पळयतली। तशेंच हांगा जे रजिस्टर्ड हावसीस आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की ते जर समजा कोणाक रेंटेड दिता जाल्यार तांची इन्फॉर्मेशन त्यांनी पंचायतीक दिवपाक जाय। तांकां खबर आसपाक जाय। देर आर सम फॅमिलीज आर स्टेईंग फॉर लास्ट 2 years दे से, but owner is denying. The resident is telling that he is staying for last 2 years. So, but this is the teamwork. If we have to clean and have a proper area, we need to work with the full team. So I request the Panchayat and also the other departments to come forward to help in this cleaning this area, because there is a poor sanitation, lot of garbage is there, and which is again a risk for any other incidents.